आज सकाळी फुडें आमच्या फायर कंट्रोल म्हापसाक एक इन्फॉर्मेशन येयलें 9:30 की एक सस्पेक्टेड कोण तरी चप्पल दिसता आनी कोण तरी बुडला म्हणून अवचित वाड्याच्या फाटल्यान एक न्हंय व्हांवता तो रिकनेक्ट जाता आमच्या तारीगडे मदीं त्या न्हंयेन कोण तरी बुडला म्हणून सस्पेक्टेड आसलो. सो वचून आमी थंय आमचो स्टाफ फायर टीम गेली सकाळी फुडें तेंच्यांनी सर्च ऑपरेशन चालू केलें. आमी आमची बोट व्हेली आनी पयलीं कांय मेळना म्हणून आमी मागीर आमचो कॅमेरा मागयलो पणजेसून सोनार डिवायस आसा तो तेंची टीम येयली. हांव गेलो पॉयंटार आनी अलॉंग विथ लोकल्स एक पोनेळ घेतलो आमची फायराची बोट घेतली आनी आमी सर्च ऑपरेशन केलें. सो जवळ जवळ त्या पॉयंटा वयल्यान ती देंवल्ली बायल मनीस एक 70 वर्साची बिबीजान उडेकेरी 70 इयर्स थंयच रावता अवचित वाड्याकूच रावता ती थिवी. सो ज्या पॉयंटा वयल्यान ती देंवल्ली थंयच्यान आमकां जवळ एक 2 किलोमिटर पयस आमकां ती डिटेक्ट जाली आनी मागीर आमी ती डेड बॉडी हाडली आनी पुलिसेक कोलवाळे पुलिसेक हँडेड केला. कांय समजना चप्पल तिचे वयर आसलें आनी ती आमकां आतां डेड गावली ना कशें कळटलें. तिचो मिस्टर आसलो थंयसर आनी फॅमिली आसली तिची तांकां आमी हँडेड केला पुलिशेक हँडेड केल्यार पुलीस तांकां हँडेड करतली. बट आंगार बीन कितें इंजरीज बीन ना साडी न्हेसलेली आसली. इंजुरीज आमकां तरी कांय दिसूंक ना. साडी न्हेसली आनी वयस्कर बाय आसली जवळ जवळ 70 वर्सां अशी ती म्हणटा घोव म्हणटा ती 70 वर्सां. अरावंड इन्सिडंट कितल्यांक आमकां 9:30 कळ्ळा पूण ती केन्ना हें जाली ती फॅमिलीकूच आमकां 9:30 इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. आसात आमी म्हापशेच्या फायर ऑफिसान आनी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार आयज सकाळी थिवे माडेलच्यान एक फायर ऑफिसान कॉल येता की थंयच्या लोकल्सांनी कॉल केलो की एक जी डेड बॉडी आसा ती उदकान थंय फ्लोट जातना तांकां दिश्टी पडली. जेन्ना फायर ऑफिसर्स म्हापशेचे स्पॉटार पावले आनी लोकल्स पावले आनी जेन्ना त्या बॉडीचें रेस्क्यू ऑपरेशन चालू जालें आनी ती बॉडी भायर काडपाक आयली तेन्ना तिची म्हायती अशी जावन मेळ्ळी आमकां ती म्हटल्यार एक 70 वर्साची बायल बिबीजान उडेकरी तिचें नांव आनी ती थंयच थिवे माडेल थिवे अचित वाडा हांगासर ती रावपी अशें जावन आसा. तिका थंयच्यान रेस्क्यू केलें गेलें आनी फुडें फॅमिलीच्या प्रेझेन्सान कोलवाळ पुलीस जे आसा तांकां ती बॉडी हँडओव्हर केली गेला. फुडली जी इन्फॉर्मेशन आसली ती आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा तुमी गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रेकर म्हापशेच्यान.